येरादारी मंत्री मुबीन गुडिनो हांणी आयज PW महामार्ग अधिकारी आणि MVR अधिकाऱ्या वांगडा चालू आशिल्ल्या दाबोळे फ्लायओव्हराच्या कामाची पळोवणी करून प्रकल्पाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो। मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन फ्लायओव्हराची एक बाजू भौशीक वापरा खातीर उक्ती जावपाची शक्यताय आसा, जाका लागून व्यस्त दाबोळे वाठारांतली येरादारीची कोडी उणी जावपाची शक्यताय आसा अशें निरीक्षणा वेळार मंत्र्यान सांगले। फ्लायओव्हरा सकयल आशिल्लो व्हडलो वाठार बागेची सुवात म्हणून विकसित करतले आणि दाबोळेच्या राजा गणेश उत्सव मनोवपा सयत सांस्कृतिक कार्यावळी खातीर राखून दवरतले अशें तांणी जाहीर केले। बांदकाम सुरू आसतना स्थलांतरीत जाल्ले दत्त मंदिर प्रकल्प सुवाते भोंवडेच्या एकंदर उदरगतीच्या आराखड्याचो एक भाग म्हणून सोबीतीकरण करतले अशें गुडिनो हांणी सांगले। बांदकाम आणि फिनिशिंगाचे काम बेगोबेग पुराय करपाचेर भर दवरून उरिल्ले बांदकाम नेटान सुरू आसा अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिला। मुखेल मुळावो प्रकल्प वेळार पुराय जावचो ह्या खातीर ही तपासणी केली, जाका लागून दक्षिण गोंयांतली कनेक्टिव्हिटी पुराय तरेन सुरू जातकच बरीच सुदारणा जातली अशी अपेक्षा आसा। आज आम्ही मुद्दम हांगा इन्स्पेक्शन आयला एज अ फॉलोअप ऑफ द मीटिंग वॉट वी हॅड इन द ऑफिसान आम्ही एक मीटिंग घेतलेली आणि MVRचे लोक आयिल्ले, नॅशनल हायवेचे लोक आयिल्ले आणि PWDसान लोक आयिल्ले। आमकां जाय बेग्याचे बेगी फ्लायओव्हर कंप्लीट जाल्ले आणि तेणी आमकां जे कमिटमेंट दिला की जाता एक सायड तरी ओपन करून बाय मे एंड और बाय जून लेटेस्ट बाय जून ते आमकां ओपन करून दितले। म्हणजे लोकां जी असुविधा जाता, इनकन्विनियन्स जाता ती जावपाक जायना, ताका लागून MVR हॅज बीन कायंड इनफ टू हेल्प अस। ही एक आमची मागणी आसली आणि तुम्ही पळयलां आता कितले फास्ट काम चालू आसा ते काम चालू करता करता माझी अनेक मागणी आशिल्ली जे अंडरनीथ तूं पळयता हांगा हेज्या ब्रिजा पोंदार खूब सुवात आसता। आमचो दर वर्सा आमचे गणपती येता तेन्ना दाबोलिंका राजा म्हूण गणपतीचे सेलिब्रेशन इतले व्हडले प्रमाणात जाता, हजारांनी लोक आख्खे गोंयांतसून येता आणि ही परंपरा आमी हांगा चालू दवरला। एक शेड व्हडले जे बांदलेले आमचे कमला प्रसाद यादवान आमचे सरपंच चिखलेचे ते आमकां काडचे पडले, तेन्ना हांवें तांकां एक कमिटमेंट दिल्लो तुमकां तितलोच जागो दितलो। आता MVR आसून दी, नॅशनल हायवे आसून दी, ते एग्री जाला एक व्हडलो स्पॅना मध्ये एंटायर एरिया टू कन्वर्ट इट फॉर दीस इव्हेंट, म्हणजे जे गणपती टायमार आमकां व्हडलो जागो जाय पडटा ते दितात। आता हो जागो फकत गणपती पुजपा न्हू, कायमचो तो उरतलो एक गार्डन कशें, एक लोकांक सांचे थिंगा बसपा मेळटले, बरे बेंचीस, बरे लायटिंग, बरे लँडस्केपिंग सगळें करून तांकां मेळटलें। आनी आमी हे गणपती हेच्या आदी आमी हे तयार जावन मेळटले। हे एक ते एग्री जाला MVR आमकां करून दिवपाक, जे सुरवातेसान हांवें तेंचे कडेन मागिल्ले ते, आनी तेच बरोबर हे काम जे चलता जाता तितले बेगीन करपाचे ते प्रयत्न करता। ओके, इतले त्रास सुद्धा घेवन ते हे सगळे काम करून दिता। तिसरी वस्त, हांगा एक ल्हानशें देवूळ आसलें तेन्ना दत्तात्रयाचे देवूळ जे आसले हांगासरले लोक बरे भाशेन बांदून घेतले शिफ्ट करतना तांकां ल्हानशें हिंगा देवूळ बांदून दिला, ते म्हाज्या फाटल्यान तूं पळयता ते, पूण ते देवूळ बांदला ते हांवें सांगलें ल्हानशें घुमटी कशी चलपाना, एक मातशें बरें सुंदर करुया म्हणून आज आमी एक आर्किटेक्टूय हाडलेलो आणि ते डिझायन तो दितलो आणि ते भाशेन बांदून आमकां दितले। सो ते देवळाचोय प्रश्न सुटावो जालो। ओके, पावसाचे हुणे हांगा जी ट्रॅफिक मूव जाता ते रस्तोय दामोर घालून एंड ऑफ द मंथ ते दामोर घालून आमकां परत दितले। येदो ते दिवपाचे बिटुमिनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसतात, तेंचोय दोश ना, वॉर जाल्ले कारणान म्हणजे बिटुमीन जाय तशें मेळना आणि प्रायसीस डबल ट्रिपल जाला। सो आतां बाय एंड ऑफ द मंथ दे आर प्रोक्युरिंग द बिटुमीन, तेन्ना ते रस्तेय जावन मेळटले। आता एक व्हडलें काम चलता तेन्ना मातशे इनकन्विनियन्स त्रास लोकांक घेवचे पडटा, असुविधाय जाता, तेन्ना लोकांनी समजून घेवचे, बरें कितें जाता म्हण आमकां भोगचें पडटा। आतां इतलो तेंप भोगले, आतां म्हाका दिसता एक 2-3-4 म्हयन्यांनी फूल काम आमचे बागान तरी दाबोलीम एरिया फ्लायओव्हरय कंप्लीट जातले। सो इट इज अ व्हेरी गुड फॅसिलिटी विच इज गोइंग टू कम अप, अ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क हें जाता तेन्ना म्हाका तरी खुशी भोगता की आमी करून दिता म्हूण। आनी म्हाज्या बरोबर आमचे पंचायतूय आसा,
जे कॉपरेशन फूल दिता ताका लागून आमची कामां फास्ट जाता चिकाली पंचायत. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.